कीर्तन 23:30-4 आमकां सांगता साकोन पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड साकोन पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड असल्या स्वादीक सोमया थंय रावूंक ताचें दर्शन नाचो अनुभव करूंक ह्या सकाळीच्या वेळार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी एक कुटाम जावन हांगासर सोमयाचें आराधन करूंक सांगता मेळ्ळ्या तर हो थोडो वेळ आमी करसूंचो संपूर्ण मोनान संपूर्ण काळजान संपूर्ण सक्तेन सोमया सांगता करसूंक फुडें सरया कित्याक
सोमयान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केल्यांत महात कार्यां देखून आमी सदांच त्या जेजू थंय उपकारी मनाची जावया आमचें सगळें जिवीत ह्या संवसारांत आमकां दिल्लें तें सोमयाच्या महिमे खातीर जिवोंक दिसपट तें बऱ्या करण्या मुखांत्र सोमयाक साक्ष जावन रावोंक सोमयाचो आदार ह्या आराधना वेळार आमी मागया त्याच सोमयाची स्तुती करया हर गान तुका सोमया जेजू हर गान तुका सोमयान जेजू हर गान तुका सोमया जेजू हर गान तुका सोमयान जेजू वगळाप तुका सोमया जेजू होगलाप तुका सोमयान जेजू वगळाप तुका सोमया जेजू होगलाप तुका सोमयान जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमयान जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमयान जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमयान जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमयान जेजू वंदन तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमयान जेजू वंदन तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमयान जेजू जय जय तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमयान जेजू जय जय तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमयान जेजू मान तुका सोमया जेजू मान तुका सोमयान जेजू मान तुका सोमया जेजू मान तुका सोमयान जेजू महिमा तुका सोमया जेजू महिमा तुका सोमयान जेजू महिमा तुका सोमया जेजू महिमा तुका सोमयान जेजू वाकाणणी तुका सोमया जेजू वाकणी तुका सोमयान जेजू वाकाणणी तुका सोमया जेजू वाकणी तुका सोमयान जेजू प्रणाम तुका सोमया जेजू प्रणाम तुका सोमयान जेजू प्रणाम तुका सोमया जेजू प्रणाम तुका सोमयान जेजू नामान तुका सोमया जेजू नमान तुका सोमयान जेजू नामान तुका सोमया जेजू नमन तुका सोमयान जेजू नमस्कार तुका सोमया जेजू नमस्कार तुका सोमयान जेजू नमस्कार तुका सोमया जेजू नमस्कार तुका सोमयान जेजू हालेलुया 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 मोगाच्यानो आमी सोमयाची स्तुती करूंक ताचें आराधन करूंक हांगासर व्हडा संतोषान सांगाता जमल्याव देवानंद आमकां हें फावो केलां खंडीत जावन आमचे सक्तीन आमी येवंक सकना पूण देवानंद ह्या पवित्र तळाक आज आमकां येवंक फावो केलां न्हय केवल आमचे खातीर पूण पेल्या खातीर हेरां खातीर मागोवंकी हांगासर आमी आसाव तर त्याच सोमयाक आमी अर्गां दिवया तो आमकां सर बरेंपण करता बरेपणाचो सागोर आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हणून बासयल्लो सोमी जेजू क्रिस्त वाट सत आनी जिवीत जाल्लो जेजू क्रिस्त आमच्या समकोर आसा मोरये मुखांतर ह्या संवसाराक आयिल्लो तोच जेजू आनी ताच्या आवयक मोरयेक ह्या म्हयन्यांत आमी विशेश रितीन मान करता आसतना तीच मोरी माय आमकां जेजूच्या पांयां तळार रावून ताचे तावन शिकोवंक ताचे बरी जावंक कृपा दिवं दी म्हणून आज मागता आसतना ह्या आराधना वेळार आयच्या दिसा आमी प्रत्येक रितीन मागया इस्रायल आनी पालेस्तिना मदें जावचो संघर्श बेगीनच आखेर जावन थंयसर शांत समाधान रास करच्या खातीर आनी आमची जायतीं भावंडां भाऊ भयणी थंयसर काम करनासात पोटाचो ग्रास जोडचे खातीर त्या पयशिल्ल्या गांवाक गेल्यांत कश्टांचें तांचें जिवीत तांकां देव राखून दी सांबाळून दी म्हणून ह्या आराधना वेळार विशेश रितीन ह्या इस्रायलाच्या आनी पालेस्तिनाच्या सगळ्या लोकां खातीर मागया जुजू खंयच्याकी एक वाट न्हय पूण शांती मात्र जावन आसा देवाक सरशी वची वाट तर तांच्या सर अधिकाऱ्यांनी तांकां देव मोतीक उजवाड दिवं दी आनी बेगीनच थंयसर शांती स्थापन रावूं दी आनी आमच्या सगळ्या लोकांक भद्रती सुरक्षिताय लाबोवन दी म्हूण मागता आसतना जायते लुकसाण जाल्ल्या वरवीं थंयसर लोक कश्टाला निराशी जाला जायत्यांनी घरां वगडायल्यांत साबार लोक देवाधीन जाला तांकां देवाच्या आधीन आमी समर्पीत आसतना आनी उरिल्लो लोक तांकां सर सुरक्षिताय मेळोवन दी म्हणून तांचे खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया किर्तान 90 आनी 1 सोमयाची परमोन्नत देवाच्या आश्रयाकाल आमी जियेत आसतना आमकां कितेंच वायट घडना म्हणून किर्तान 90 आनी 1 आमकां सांगता तर हे किर्तानाची उतरां हांव वाचता आसतना तुमी मौनपणी तुमच्या मोतींतच ती पुनरावर्तीत करची जो कोण महोन्नताच्या आश्रयाखाल रावता आनी सर पोतवेदाराच्या सावळेन जियेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तुमचो म्हजो आसरो मुजें कोटें म्हजो देव तुजेर हांव विश्वास दवरतां तुका मांडलेल्या पासांतलो
तुका नाश करूंक आयिल्ल्या ख्यास्त पिड्यांतलो तस्सो तुका राखता. आपल्या पाकट्यां भितर तो तुका लिपयता, अशें त्याच पाकट्यां घाल तुका आसरो मेळटा. ताचें विश्वासीपण तुजी राखण आनी संरक्षण करता. तेन्ना रातीच्या आपयांक दिसा उजवाडाक उबोन येतल्या बाणांक तूं भियोवचो नाय. काळोखांत देंवतेल्या कर्गांक दोनपारांच्या वतांत भोंवतेल्या नाडींक तूं खावजेवचो नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरोन पडो, तुज्या उजव्याक 10,000 नास जावन वचो, तरी तुजेशी कसलेंच वायट येवचें ना. तूं हें सगळें दोळ्यांनी पळयोवन नश्ट्यांक कसली माजुरी फावो जाता ताका एक साक्ष मात्र जातलोय. सर्वेस्पराक तुवें तुजो आसरो महोन्नताक तुजें निवासस्थान तूं करून घेतलोय. देखून कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, कसलीच पिडा शिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना. खंयच्यानी तूं वयशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या. तुजो पाय पत्राक आदाळनाचें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून व्हरतले. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं पांय दवरतलोय, वय तरण्या शिवाक आनी व्हड सर्पाक तूं मस्तितलोय. तो म्हाका मोगा विश्वासान एकवटला, देखून हांव तुका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता, देखून हांव ताका सांबाळटलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितलो. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलो. हांव ताका वाटयतलो आनी महिमेवंत करतलो. लांब हांवक दिवन हांव ताका दोशी करतलो आनी म्हजें दाराण पळोवंक ताका फावो करतलो. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या किर्तनांत 90 आनी 1 आमी आयकल्ल्या प्रमाणे आमचो महोन्नत असो देव आमच्या कश्टां संकश्टांनी आमचे सांगात आसा. कित्याक तोय असलेच कश्ट संकश्ट भोगून देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालून आमच्या जिविता खातीर कुर्साचें मरण मरोन ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां धुवन काडन ताणें मोलाक घेतलां. देखून वी आर प्रेशस. देखून आमी मोलादीक देवाच्या दृश्टींत आमी मोलादीक. देखून हेरांतय तें मोल आमी पळोवन एकामेका गौरवान मानान बोगसण्याच्या स्पिरितान जियोंक आमकां तस्सो जेजू उलो दिता. तर त्याच सोमयाची स्तुती आमकां भद्राती दिवचो तो आमचो सोमी आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हणून आमी वळखून घेवया. परत उबी रावया आनी ताची स्तुती करया. तुंच म्हजो आसरो, तुंच म्हजें सर्वस्व. आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू.
본다 또 무섭지 건다 또 무지근다 또 무서대 또 무섭서 본다 또 무섭지 건다 또 무지근다 또 무서대 서글약할 산타 또까 알아단 거다 서글야 집이다 그제로 볼령 썩다 서글야 서끝에 또지 세와 거다 한가하와사 한가하와사 예수 한가하와사 예수 한가하와사 예수 한가하와사 한가하와사 예수 한가하와사 예수 한가하와사 예수 한가하와사 한가하와사 Somian Jesu, Erdam tuka Somian Jesu Oglap tuka Somian Jesu, Oglap tuka Somian Jesu Stuti tuka Somian Jesu, Stuti tuka Somian Jesu, Aradan tuka Somian Jesu, Erdam tuka Somian Jesu Aradan tuka Somian Jesu, Erdam tuka Somian Jesu Aradan tuka Somian Jesu. Erdam tuka Somian Jesu सोमयाचे उतर एक घडी बोर आमी आयकोवया सांग पावलून तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 2 वोळ 1-4 म्हणसर तर पयले सुवातेर सोमेस्त मनशां बसोत देवाक आमी मागणी प्रार्थना बिनात्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांव वत्तायकन सांगता तशेंच आमी शांती बरीत आनी सर रितीनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जिवान सारीशें रायां बसोत आनी अधिकाऱ्याच्या उद्यार आशिल्ल्या यारां सोमेस्ता बसोत मागा जाय तसलें मागणें आमकां सजल्लें आनी देवा आमच्या सोडवणदाराक तें मानवता कित्याक सोमेस्त मनशांनी थाराण जोडी जाय म्हूण आनी स्वताची वळख घे जाय म्हूण ताची अपेक्षा देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार दयकन बसा मोगाळ भावानो आनी भयणीनो सोमयाचें आराधन ताची स्तुती आमी कर्णन सासांव आत्तां आयकल्लें देवाचें उतर सांग पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें अध्याय 2 1 आमी वाचलें थंयसर आमकां एक आपुरबायेची संगत दिल्या ती कितें गी म्हळ्यार आमी एकामेका खातीर मागा जाय म्हणून आमची मागणी आमच्यो विनांत्यो आमची उपकार स्तुती सदांच देवाक आमी भेटय जाय हांगासर जायतीं तुमी तुमची तेसांवां घालतात तातूंत साबारपोटी आमी आमच्याच खातीर मागचें आसता तातूंत काय 98% आमी घाल्ल्या विनांत्यांनी जावंक पुरो आमी घालच्यो विनवण्यो जावंक पुरो तातूंत 98% आमी कुत्तू आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मात्र मागता कांय चुकोवन 1-2 कडेन 2% आमी हेरां खातीर मागचें आसा देखून आसताव न्हू आमी आमच्या खातीर मात्र मागचें न्हय पेल्या खातीरय मागोवंक आमकां जबाबदारी आसा म्हणलें देवाचेंच उतर आमकां सांगता म्हजीं उतरां न्हय देवाचें उतरच आमकां सांगता पेल्या खातीर आमी मागा जाय पेल्या खातीर मागता आसतना आमचें मागणें देव आयकता देखून आज आमी प्रत्येक इरादो दवरन इस्रायल आनी पालेस्तिनाच्या लोकां खातीर मागता आसतना आमकां खंडीत तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा मागणें कितेंय करूंक शकता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जें कितें
आमी विश्वासान पातयेणीन खंयच्याय एका गरजां खातीर तें जातलें म्हणून मागता जाल्यार तें जाताच देखून आमी आज कालत्या काळजान आमच्या कोस्टोच्या भावा भयणी खातीर मागया. इस्रायलाक आनी पालेस्तिनाच्या दोनी त्या राष्ट्रां खातीर आमी मागया. तशेंच संवसाराच्या साबार कोणशांनी आजुनी झूज जाते आसा. आमकां कळीत आसा उक्रेन आनी रशिया मध्ये काही वर्सां पयलें सुरू जाल्लें तें झूज आजुनी जाते आसा. आतां इल्लो आवाज उणो जाला तितलोच पूण झूज आनीक मुखारून आसा. कितलोसो लोक निराश्रीत जाला, कांगाल जाला, परदेशी जावन युरोपाच्या राष्ट्रांनी वचून रिगला. तांचे गत कितें पळया असलें आज आमी सगळ्यांचो उडास काडन तांचे खातीर मागया. आमच्या लोकांक भद्रती गरज आसा. प्रत्येक जावन आमी मागा जाय आज राजकीय मुखेल्यां खातीर. लोकां खातीर मात्र मागल्यार पावना. राजकीय मुखेल्यां खातीर आज आमी मागा जाय. कित्याक देवानच ताची मोत उजवाडाय जाय. देवाक सगळें साध्य आसा. इस्रायल पोरजा कश्टांत आसतना आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यान साबार पोटी इस्रायल पोरजां कश्टाली. त्या दाळा तांणी उलो मारलो देवाक आनी देवान तांचे खातीर प्रवाद्यांक धाडले. भियेनाकात, तुमी म्हजो लोक आनी हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजां. आनी तांच्या कश्टाकांतांत आदार दिल्लो तोच जेजू आज आमच्या विनवण्यांक कान दिवचो ना गी खंडीत दिता. तर आज आमी पातयेणीन ह्या कोस्टोच्या लोकां खातीर, निराश्रीत जावन आसच्या लोकां खातीर, एका रितीच्या भिरांतीच्या वातावरणांत आसच्या सर आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागया. सगळ्यांचें मागणें देवा मुखार पावतलें आनी ह्या गांवांत बेगीनच शांती जाताली म्हणली खबर आमकां बेगीनच पावतली. आनी परचे पयलेंच्या बरींच तांच्या लोकांक तांचें दिसपट्टें काम करूंक तसो देव फावो करतलो. देखून आज आमी प्रत्येक जावन थंयसर आसच्या सर राजकीय मुखेल्यां खातीर मागया. जावं पुरो प्रधानमंत्री कोण आसात त्या सगळ्यांची मोत उजवाडावन दी. कित्याक म्हळ्यार झूज संवसारार आमी पळयता ह्या दिसांनी ह्या वर्सांनी झुजां वयर झुजां जातात. झुजांत जावन मेळची आशांती मात्र रक्तपात मात्र झुजू कितेंच बरें करिना. झुजू करना. झुजा वरवीं लुकसाण जाता शिवाय खंयच्याय एका मनशाक झुजा वरवीं बरें जायना. देखूनच आमचो पात्रोन सांत जुआंव पावल दुसरो कितलेशा गांवांनी ताणें ताची भेट केल्ल्या वेळार शांतीचो दूत जावन तो गेलो. ताणें सांगली ती उतरां झुजू खंयच्याय एका समस्याक पर्याय न्हय. शांतीन आमी मुखार सरा जाय, बसून उलय जाय, संवाद करी जाय. कित्याक आज आमचे मदें संवाद उणो जाला. देखूनच समस्या सडल्यात. जावं पुरो थंय मात्र न्हय आमच्या कुटुंबांनी आमी पळयता एकामेका खातीर आमी उलयना. थोडे मटी कुटुंबांत आमच्या भावा भयणी मदलो संबंद अस्कस जाला. देखून थंयसर समस्या सडल्यात. आमचे मदें बसून उलोवच्या बदलाक आमी आनी एका तिसऱ्या व्यक्ती कडे पयलें सांगता पयलें आमी समस्या आमचे जेजू सरशी व्हरूंक जाय. बसून आमी ते परिहार करूंक प्रयत्न करीत जाय. कित्याक आमचे कसलेय ते समस्या जावं दी, कसलेय कश्ट जावं दीत, कसलीय अनवरां जावं दीत, आमच्या सोमयाक किणा भितर तें सारकें करूंक जाता. हो जावन आसा आमचो भावार्थ मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. त्या इस्रायल पोरचेन साबार पोटी पडलो बोंब्या पुजा करन देवा तावन पयस गेल्ल्या वेळार देवान ताच्या प्रवाद्यांक धाडलें आनी सांगलें एका निजा देवाचेर तुमचो विश्वास दवरा. आनी ती परजां परत परतली. तांचे दारूण काळी सोडून तांणी देवाचेर विश्वास दवरलो आनी ती बागी जावंक पावली. आनी असल्या परजे खातीर आज आमी मागोवंक जाय. बागेवन परजां ती देवान विंचून काडली आनी त्या गांवांत असो लोक ही बागेवन तुसो. देखून तांकां सगळ्यांक देव आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी थंयसर शांतीचें वातावरण बेगीनच रचन जावं दी म्हूण मागता आसतना ह्या सर धार्मीक मुखेल्यां खातीर, राजकीय मुखेल्यां खातीर आमी विशेष रितीन प्रामाणीक काळजान मागया. तोच बरो देव शांतीचो कुवार जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक 2000 वर्सां पयलें शांती हाडून आयिल्लो आनी ताच्या जल्मांतय आंज्या पडव्यांचो व्हडलो वर कितें म्हणलो महिमा देवाक आती उन्नाती शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक ह्या संवसारी बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजू ह्या संवसारांत येता आसतना शांती हाडून आयिल्लो. आनी आज हांवें आनी तुमी जेजू बरी शांतीचे दूस जाय जाय. आमच्या पात्रोन सांता बरी शांतीचे दूस जाय जाय. मोरये माये बरी आमी शांती खातीर वावर करूंक आसा. तिणें साबार कडेन दिश्टीक पडल्या वेळार सांगलें उतरां मागा एकामेका खातीर मागा तेर्स म्हणा
संवसाराच्या परिवर्तना खातीर मागा म्हणून तिणें सांगिल्लें आसा. शांती खातीर मागा म्हणून मोरये मायेन आमकां सांगिल्लें. ती आमकां मोगाची आमची आवय रोजार माई आमच्या बोगलेकच आसा. देखून आमी कांगाल जावचें नाका, निराश जावचें नाका, पूण मागया तिरासणेन आमी मागया. आमी मागलें देव खंडीत आयकता. आमी पळयता मोनिका विशयान तुमी आयकलां न्ही गे. कोण मोनिका? मोनिका आगोस्तिनाची आवय. आगोस्तीन आपलो पूत देवाच्या वाटो सोडून ताचीच वाट कुडीच्या वडण्यां फाटल्यान गेल्ल्या वेळार ही ताची मोगाळ आवय कितलीशीं वर्सां आपणाच्या पुताच्या परिवर्तने खातीर ती मागली. रात दीस म्हूण आसतना आसा तिचें एकच मागणें आसलें, देवा म्हज्या पुताक तूं परिवर्तन कर. तितलेंच पुरो. हांव मोरच्या पयलें म्हाका म्हजो पूत म्हाका फाटीं मेळ्ळ्यार पुरो. बावडताच्या जिणयेक ताणें वेंग मारल्या पुरो. तितलेंच म्हाका जाय. हांव कितेंच आशेना देवा तुजें जावन म्हाका म्हज्या पुतान परिवर्तन जावचें पळयचें. एका आवयची बोगडां मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ती मोनिकान उसारिल्लीं जावन आसात. आनी देवान तिचें मागणें आयकलें. आनी वो आगोस्तीन नवोच मनीस जालो. पवित्र सभेचो दोतोर जावंक पावलो. कितलीशीं पुस्तकां ताणें बरयल्यांत जावंक पुरो. प्राजिताच्या संस्कारा विशयांत कन्फेशन्स म्हणटा हांव, सिटी ऑफ गॉड देवाच्या शहरा विशयांत अशें जायतीं पुस्तकां ताणें देवशास्त्रा वयर बरयल्यांत. पळया ह्या मनशा थंय जाल्लें परिवर्तन कित्याक ताचे खातीर ताच्या आवयन निरंतर मागणें केलें. देखून आज कोस्टोंच्या आमच्या भावा भयणी खातीर सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागोवंक फावो. देखून आमी दैवी काकुळतीच्या तेर्सा वेळार म्हणटा हांव, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. आज सोम्याची काकुळत आमच्या मागण्या मुखांतर खंयसर गरज आसा थंयसर देवोन येवं दी. पयलें ह्या दैवी काकुळतीची मुखां म्हळां हांवें आनी तुमी जाय आमची जिणी जाय देवाक मोगाची बोगसाण्याच्या स्पिरितान जिवोवची तसली, एकामेका आदारसून सुदारसून जिवोवची तसली जिणी आज हांवें आनी तुमी जिवोंक आसा. तर हिस्स कृपा जेजू तावन आमी मागया. आयच्या दिसा प्रत्येक जावन इस्रायलाच्या आनी पालेस्तिनाच्या लोकां खातीर आमी मागया. आमी आमची मागणी तांचे खातीर भेटोवया. आनी तसो बरो देव आमचे प्रामाणीक मागणें आयकोन दी. आनी थंयसर जावचो संघर्श बेगीनच रावून तांच्या लोकांक भद्राती लाबोवन दी. आनी संतोशान जें कितें काम तांणी आराम केल्लें तें मुखारून रुंगो तसो बरो देव तांकां कृपा दिवं दी म्हूण आमी कालतेपणी मागया. परत सोम्याची आमी स्तुती करन गावया गीत हरगां दितलो. हांव हरगां दितलो तुमच्या व्हडल्या बुकांत पान 18. हरगां दितलो सोम्या हरगां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हरगां दितलो सोम्या हरगां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो आयजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो आयजान तुका घेतलो. तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो. आनी हरगां दितलो सोम्या हरगां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हरगां दितलो सोम्या हरगां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुझ्या हाता धरून मुझे मेट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या पोटार घातलो. तुझ्या हाता धरून मुझे मेट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या पोटार घातलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो. आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो. आनी हरगां दितलो सोम्या हरगां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हरगां दितलो सोम्या हरगां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो आयजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो आयजान तुका घेतलो. तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो. आनी हरगां दितलो
सोमिया घरकां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हरी एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव घरकां दितलो हरी एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव घरकां दितलो भात कांता हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो भात कांता हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो बाकी जिणेक सांडून तुजो आदार मागतलो आनी घरकां दितलो सोमिया घरकां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो घरकां दितलो सोमिया घरकां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तसो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी घरकां दितलो सोमिया घरकां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां तुका सोमिया जेजू घरकां तुका सोमिया जेजू ओगळाप तुका सोमिया जेजू ओगळाप तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 त्या दिबी घालात मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जे कितें आमी विनवणी पेल्या खातीर करता तें सगळें देव फावो करता मोइजेन कश्टांत आशिल्ल्या इस्रायलाच्या लोकां खातीर देवा लागीं विनाती केली ताचे हात ताणें विस्तारून धरले हात वयर केले आनी ताणें हात वयर केल्ल्या वेळार इस्रायल पोरचेक दुस्माना विरोध जीक लाभतली आनी आज आमी हांगासर इस्रायल आनी पालेस्तिनाच्या तशेंच संवसारांत झुजा वरवीं कश्टोवच्या सगळ्या लोकां खातीर मागोवंक हांगासर सांगाता मेळ्ळें हांव तर खालतेपणी ह्या लोकां खातीर आमी मागया तसो बरो देव आमच्या विनवणयेंक खालतीमान घालून दी कशें मोरयेन काना शेरांत त्या लग्ना वाटवांत उणें पडुल्लें भर्ती करूंक तांकां वायन ना म्हूण आपणाच्या पुता लागीं सांगिल्ल्या वेळार जेजून तिच्या मागण्याक कालतीमान घाली आनी मोरी म्हणाली तो तुमकां कितें सांगता तशें करा आज आमी मोरये बरींच जेजू कितें आमकां सांगता तशें करूंक जाय आमची खुशी न्हय बापा तुजी खुशी जावं दी म्हणल्या मागण्यांत आमी आमच्या भावा भयणी खातीर मागोवंक जाय तर ह्या कश्टोवच्या आमच्या भावा भयणी खातीर आमी प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा मागता आसतना तोच आमचो बरो देव आमकां जिवीत दिल्लो आमच्या कश्टांत आमकां उलो मारतना आमच्या लागीं सासो आमच्या भावा भयणी खातीर आदार दिवं दी आनी ताची खुशी वय जाल्यार बेगीनच थंयसर शांती समाधान रास जावन आमच्या सगळ्या भाव भयणींक संतोशान धैर्यान तांचें काम करूंक फावो करून दी म्हण आमी मागया म्हज्या उपरांत हे मागणें तुमी म्हणचें सर्गीच्या बापा आमच्या हात विस्तारून दर्या सर्गीच्या बापा तूं आमचो रचणार आनी आमी तुजी रचना तूं आमचो बापोय आनी आमी तुजी भुरगीं तुज्या सारक्या आनी सुरूपायेची तुज्या भुरग्यांचो तूं सदांच मोग करताय आमकां तूं बिलकुल सोंड घाली नाय
बिलकुल सुनगाली नाही तुझ्या अपरिमित मोगान तुझ्या अपरिमित मोगान आमकां तू सांभाळताय आणि राखताय आमकां तू सांभाळताय आणि राखताय सबार पोवटी सबार पवठी आमी आमच्या पातका वरवीं तुका दुखयताव आम्ही आमच्या पातका वरवीं तुका दुखयत हांव तरी तुझ्या काकोतीन तू आमकां बक्षिताय तरी तुझ्या काकोतीन तू आमकां बक्षिताय आमकां पातकांतले सुटका दिवचे खातीर आमकां पातकांतल्यान सुटका दिवचे खातीर तुझ्या एकल्याच पुताक तुझ्या एकल्याच पुताक जेजूक जेजूक तुवें ह्या संवसारीं धाडलोय तुवें ह्या संवसारी धाडलोय जेजून ताच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं जेजून ताच्या कश्टा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या पातकांतले आमकां निवारलें आमकां पातकांतले आमकां निवारलें तरी आजुनी आमी पातकांत पडटाव तरी आजुनी आमी पातकान पडटाव आमची तूं काकुळत कर आमची तुमकां कळत कर आनी आमकां बक्षी आनी आमकां बक्षी आमच्या पातकाक लागून आमच्या पातकाक लागून कसलीच शिक्षा कसलीच शिक्षा पिडा शिडा पिडा शिडा विघ्न अनवरां विघ्ना अनवरां आमचेर धाडी नाका आमचे धाडी नाका येदोळूच येदोळूच आमी कश्ट नासल्या आमी कश्ट नासल्या पिडे शिडेंतले पिडे शिडेंतलें विघ्न अनवरांतले विघ्न अनवरांतलें आमकां निवार आमकां निवार प्रत्येक जावन प्रत्येक जावन इस्रायलांत आनी पालेस्तिनांत इस्रायलांत आनी पॅलेस्टिनांत कश्टोंच्या आमच्या भाव भयणींची कश्टांच्या आमच्या भाऊ बहिणींची काकुळत कर बापा काकुळत कर बापा थंयसर शांती रास जावं दी थंयसर शांती रास जावं दी थंयसर आसच्या राजकी मुखेल्यांक थंयसर आसल्या राजकीय मुखेल्यांक तुजो उजवाड लाभय तुजो उसवाड लाभय तांणी बेगीनच तांणी बेगीनच हे झुजू आखेर करन हें झूज आखेर करन शांती समाधानान जिवंक शांती समाधानान जियोंक तांची काळजां मना तांची खालसा म्हणा तूं रुपांतर कर तूं रुपांतर आनी कर थंयसर आसच्या सर लोकांक आनी थंयसर आसल्या सर लोकांक तुज्या हातांत आमी समर्पण दिताव तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता तांकां भद्रती तूं लाभय तांकां भद्रतेतून लाभय तांणी धैर्यान बरोवन तांणी धैर्यान बरोवन भियेन आसतना भियेन आसतना धैर्यान फुडें सरोंक धैर्यान फुडें सरूंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरो सक्तेन बरो तांच्या संगाता तूं राव तांचे संगता रूत राव तांचे थंय तूं देवोन ये तांचे तूं देवोन ये आनी तांचे दिसपट्टें काम करूंक तांचे दिसपट्टें काम करूंक तांकां गटाय बोळ दी तांकां गटाय भोळ दी सर अनवरांतलें तांकां तूं राखून व्हरो सर अनवरांतल्यान तांकां तूं राखून व्हर तांच्या संगाता सदांच तूं राव तांचे संगता सदांच तूं राव अर्गान तुका सुमिया जेजू वर्गांत तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमया आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 एक घडी बरो इस्रायलांत आनी पालेस्तिनांत काम करनासत्या आनी संवसाराच्या हेर गांवांनी काम करनासत्या आमच्या मोगाच्या भाव भयणींचो उडास आमी काडया तांची नांवां आमच्या मोती काडया आमची भाव भयणी आसात भुरगीं आसात शिकोन आसात तांचो उडास काडया तांकां सर भद्रती मेळोवन दी शिकोन आसत्यांक तांचें शिकाप बऱ्या रितीन करूंक कामाच्या सोदनेर आसत्यांक बरीं कामां आनी सर रितीनी देव तांकां आदार दिवन दी बेसांव आनी आशिर्वाद आनी बरो निबण मावनपणी मागया मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो सोमयाचें आशिर्वाद घेवंक वेच्या पयलें परत एक घडी बरो संवसारांत कश्टोच्या सगळ्या लोकां सांगात आमी आसाव म्हणून सोमयाक आमी उलो मारलो तांच्या सांगात आमी आसाव ताच्या कश्टांत आमचो सांगात आसा तांच्या खातीर आमी मागणी भेटयली परत त्या सगळ्या लोकां सांगाता आमच्याच जिविताचें समर्पण आमी करया तोच जेजू आमकां आपयता ताच्या गोपांत रावोंक ताची खुशी जारी करूंक कश्टां नश्टांक आमी सांपडल्या वेळार बावाट सांडिनासतना धैर्यान बावाटतान ताचे थंय लागीं जावंक तो आमकां आपयता तर ह्याच सिंतिमेंतांनी बरोल्लें गीत जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता ही गीत आमी गायता आसतना संपूर्ण काळजान आमच्या जिविताचें समर्पण करया आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमचीं भुरगीं आनी जें कितें आमकां मागोवंक ह्या घडये आसा तें सगळें जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया आनी सगळें सोमया तूं भावन कर म्हणून कालतेपणी मागया गावन गीत जेजू आपयता तुमच्या व्हडल्या बुकांनी पान 25 Jesu
मौनपणी आमच्या गरजां खातीर एक घडी बरो आमी परत मागया. तसो सोमी आमची मागणी विनवण्यो आयकून जें कितें आमी बावडतान मागलां तें सगळें आमकां फावो करूं दी. आमच्या कश्टोच्या भावा भयणींची विशेश जावन इस्रायल आनी पालेस्तिनाच्या लोकांची काकुळट करून दी म्हणून कालतेपणी मागून सोमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया. प्रार्थुया. ये देवा विची सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मंगळाराचो दीस आमकां समेस्तांक मोगाचो दीस. कित्याक आमी ह्या देव टेंपलाच्या पात्रोन आसो
मोग केल्ल्या निमती हांगासर येता. ताच्या लागीं विनंती करच्याक, उपकार जोडून घेवच्याक, आमचे विशयेन ताका सांगच्याक, समाधान भोगच्याक अशें विविध कारणां खातीर हांगासर आमी येता. आनी आजय हांगासर आमी आयल्या उपकार मागोवंक, मेळलेल्या उपकारांक अर्घां दिवंक. आनी आयची सुवार्ता आमकां सांगता भेट करची कितली गरजेची. तुमी आज भेट करूंक हांगासर आयल्यात, भेट केल्ल्या निमती कितें पुरा जाता म्हणून आमी आयच्या प्रसंगान जाणा जातले. हांव येदोळो सबारपोटी अवकाश मेळटा आसतना देवाची भेट करूंक आमी विसरल्या खातीर, सेस सांबारा गरजेवंताची भेट करूंक विसरलेल्या खातीर आतां देवा लागचें बोगसाणें आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भोव भयणीनो, म्हजो अवसर सांगता, मनान चिंतून तोंडां सरल, वायट आदर आनी गरज सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आमकां मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात, तुम प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझे पवित्र सभेक आत्मीक पोशण दिवंक सांजू हांव पॉल दुसऱ्या तुज्या भाग्यवंताक सताच्या आनी प्रितीमोगाच्या आत्म्यान तुवें बरलें. आयच्या ह्या दिसा आमचे पासत ते करतात ती विनंती मानून घेवन ताचे देखी प्रमाणे त्याच सताक वेंग मारूंक आनी प्रितीमोगान जिवंक आमकां करपा दे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. जॉना प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्वराचें उतर दुसरे फावटी जॉनाक पावलें. उठ आनी निनेवाक त्या व्हड शाराक वच आनी जें सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शारांतल्या निवासांक परगट कर. जॉना भायर सरलो आनी सरस्वराच्या उतरा पाळो दिवन निनेवाक गेलो. निनेवे एक भोव व्हड शार. तांतल्यान सोरोन वचोंक 3 दीस लागतले. जॉना शारांत भितर सरलो आनी एक दीसभर चलत वचोन अशें परगटोन लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवाचो नाश जातलो. निनेवाच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी वाडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणी वस्त्रां पांगुरलीं. ही खबर निनेवाच्या रायाक पावली. तो आपल्या सिंहासना वयलो उठलो. आपलीं वस्त्रां ताणें काडलीं. गोणी वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनेवेंत अशें परगट करूंक लायलें. रायाचें
आनी ताज्या अधिकाराचें फर्माण हें मनशां आनी जानवरां गोरवां आनी बोकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं मनशां तशीं मनजाती गोनी वस्त्रां पांघरून आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हाताक लागून आसलेलो जुलम सांडूं कोण जाणा एकादा वेळार देव आपलें मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना देवान ताजी प्रतिक्रिये पळयली ताणें आपले वायट सालीक फाट केली हें ताणें पळयलें आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिल्लें ताणें तें तांचेर धाडूंक ना देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार सोम्या आयक मुजो ताळो तुझे कान चीज दिवन दी मुझे कलते विनतेच्या ताळ्या तू सोम्या जर खोटेपणा लेखशील तर तुझे मुखार रावाद तू सोम्या जर खोटेपणा लेखसी सोम्या तुझे मुखार रावाद तुझे लगी आसा देखून पातकाचे बोगसाणे आमकां आसा तुजी बया तू सोम्या जर खोटेपणा लेखशील तर तुझे मुखार रावाद हे इस्रायला सोम्याची वाट पळोवन राव कित्याक तुजे लागीं आसा काकू संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच लागता तोच इस्रायलाक तिच्या सोरकोटेपणांतली सोडयतलो तू सोम्या जर खोटेपणा लेखशील तर तुझे मुखार रावाद तू सोम्या जर खोटेपणा लेखशील तुझे मुखार रावाद उद्गारा उभी राहूया उतार आयकोन तीं पाळटा तीं
सण सुभागी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू आनी ताचे शिस पैण करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एका स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोमियाच्या पांयां सरसी बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरसी येवन म्हणाली, सोमिया, म्हजे भयणीन म्हाका एकल्याकच वावर करूंक सोडला. हाचे विशयान तूं खबरेर नाय मू. तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोमियान तिका जाप दिवन म्हणलें, मार्ता मार्ता, तूं सबार संगते विशयांत कंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेचें एक मात्र मरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लक्ष तो काडन व्हरचें नांत. देवाचे उतर वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, दोन वाचपां आमी आतां आयकलीं. भोव अपुर्बायेचें वाचपां. एक पोरन्या तस्तामेंतांतलें आनी एक नव्या. आतां पयलें वाचप आमी एक फावटी पळोवचें जाल्यार थंयसर आमकां जॉनस प्रवादी दिसता. पोरन्या तस्तामेंतांतल्या सबार प्रवाद्यां पैकी एकलो तो. मायनर प्रॉफेट. व्हडलो प्रवादी न्हय. प्रवाद्यां पैकी दोन पंगड आसात, व्हडले प्रवादी आनी धाकटे प्रवादी म्हूण. तो जुदेव आनी जुदेव आनी जेंतिलां मदें केदाळें उडास दवरा. इल्लेशें वयर सकयल आसा. आमी वयर ते सकयल. खंय गेल्यार आमकां फस्ट तांकां लास्ट हें तांच्या मतींत आसा. आनी सर्वेस्पर जॉनस प्रवाद्याक आपयता, वच निनिवेक वच आनी थंय वचून तांकां सांग तांची जिणी सारकी ना, ती बदली जाय, नातर ते नाश जातले म्हूण सांग म्हणून. जॉनस प्रवादीक जाय जे तांणी नाश जायचेच म्हणून ताच्या मतीन तेंच आसा. आनी तो वचून सांगत गे गेल्यार मार गेली वचून दी अशें म्हूण चिंतलो मनशाक. तांकां वचून सांग आनी सारकें कर म्हळ्यार आयकना. तशें जॉनस प्रवादी थंय वचून तांकां कितें देव सांगता तें सांगूंक तयार नासलो. तांणी नाश जायचें म्हणून ताचो मन आसलें. देखून तांकां सांगून हांवें कित्याक कश्ट काडीचे, हांवें कितें आयकचें. तांणी मेल्ल्यान नाश जाल्ल्यान कांय म्हाका नाश जाल्ल्यान आमकां काही प्रॉब्लेम आसा ना वचोन दी. आतां कालें करचें. देवान आपयलां लो लिपोवन बसचें. खंय बसचें, खंय बसचें लिपोवन. व्हडली पयलींची कळमी काली कळमी म्हणटाले मालगडे, ताच्या बंदा बसल्यार तो सोदून काडटा. उतवार वचून बसल्यार तो सोदून काडटा. कित्याक तो रचणार. आमी खंय बसल्यार सोदून काडटात. आतां म्हळ्यार CCTV घालून इड्यान तांणी दवरतात. खंय वचून बसल्यार सोदून काडटा.
मुंदी रायल्यारय कळटा, घरांत कोण प्रवेश जाल्यारय कळटा CCTV आयल्ल्यान. हें तशेंच सर्वेस्पराचे संवसार रचला ताणें, ताच्या लागीं पुरा सेंटरांत आसा CCTV. चक्कड कितें जाता, काळजा भितर कितें जाता म्हणलें ताका कळटा. ती CCTV येदोळ आमी सोदून काडूना, आमी भायल्यान दिसची मात काडल्या. भितर काले चिंतना आसात. हो मनीस कशें चिंता, बायड मगा मगा म्हणटा, भंजीड CCTV पळयतना भगा भगा. तें पुरो कळत जाल्यार आमी ह्या संवसारांत जियोंक सादच ना. आमी ह्या संवसारांत जियोंक सादना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या तोंडांत बरें येतना काळजांत बरें आसा म्हणून न्हय. काळजांत आसलें बरें गेल्ल्या उपरांत मागीर पळय म्हणटात, पयले मिसा वचून येता, मागीर पळय बूत शिकयता तुका. पूण सांगना हांव आसता बरेपटी. आनी निनेवेक वचोंक तयार ना जाल्यार देखून आतां कालें करचें, लागशिल्ल्या त्या आनी एका शाराक वचचें जाल्यार दर्यांतल्यान वचत जाय. सो दर्यांत चडटा, दर्यांत एका दोणीचेर चडटा, व्हडली दोण. आनी मुखार कितें करता म्हणलें तुमकां गत्त आसा, वारें वादळ येवन अखेरी ताका सोदून काडून भायर उडोवन ताका मासो गिळटा, मासो गिळिल्लो व्हरून वंगता. सर्वेस्पर बारी हट्टी. तो ताचें काम जायचें जाल्यार विंचून काडलेल्या मनशाक सोडिना. आतां बोवाका हाडून खंय वंकोन घालां कोणें तिमिंगिलान. आनी उठोन ती केसनीन जाताना सर्वेस्पर थंय आयलो, सोडूना ताका. जॉनस प्रवादी तुका हांवें कितें सांगिल्लें आनी तुवें कितें केलें. आतां परत हांव तुज्या हरशीं आयलां, वच निनेवेक आनी तांकां कितें सांगूंक आसा तें सांग. आनी जॉनस प्रवादी हे बोवटी कांय करूंक जायनासतना बायसरलो, गेलो निनेवेक. आनी थंय वचून पयल्याच रागान पेटला. उलयल्लीं उतरां पळयात, काल इल्लेशें उलयलां. तांकां हांवें सर्वेस्परान म्हाका सांगलें तुमी अशें जायचे, तुमी बदलाचे, खंयचें सांगूना. ताणें म्हळें पळया फकत 40 दीस उरल्यात. आनी उपरांत तिणी वचून नास जातलो. एकच वाक्य उलयला तो. सर्वेस्पराक उलोव सांगला न्ही, हांवें कालें करचें. एकच वाक्य, एकच सेंटेन्स, फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नास जातलो. जालें. तुवें सांगिल्लें हांवें केलां न्ही. सॉरी म्हण गो म्हणना. सॉरी म्हण गो, सॉरी सॉरी. हें सॉरी गे सेम परतून गेलो थंयसर फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नास जातलो. दुसरें कांय सांगूना. पूण रायाक संदेश मेळ्ळो, आमची जिणी सारकी ना, खोटी. देखून देवान आमच्या निनेवेक, ह्या शहराक एक प्रवादी धाडला आनी ताणें सांगलां 40 दीस आनी नासत न्ही, निनेवे नासतलें. तर आमी निनेवे उरय जाय जाल्यार आमकां आसची एकच वाट. हें पुरो रायान चिंतलें. गोणी वस्त्रां न्हेसा सगळां. मनशांनी मात उपास करचो न्ही, मन जातींनी उपास करी जाय. सगळ्यांनी देवाचें भजन करी जाय. प्रकृती लेगून देवाक कल जावन रावोन दी. आनी 40 दीस जाले, देवाचो क्रोध उणो जालो, पातकांचो बरो आनी उणो केलो आनी निनेवे बचाव जालें. आमकां मेळचें लिसांव एकच. आमी बचाव जाय जाल्यार देवाचें उतर आयकच जाय, त्या प्रमाणे करी जाय, त्या प्रमाणे चलय जाय. त्या वेळार देव आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो.
देवाचें उतर कोण आयकना त्या प्रमाणे जियोंक तयार ना ताका जॉन आसा बरें उदकांत उडयतले मासली गिळटली आनी थडीर वंगतली पूण सर्वेस्पोर ताचें मिसांव सोडचो ना सर्वेस्पोर ताच्या फाटल्यान येतालो ताची पाट सोडचो ना परत परत ताका येवन कुट्टितलो आनी अशें ताका सर्वेस्परान दिल्लें काम ताणें करी जाय पडटलें हो जावन आसा आयच्या पयल्या वाचपाचो संदेश. दुसरें वाचप आमी पळोवचें जाल्यार जेजून मार्ता मरी आनी लाजर तांचें कुटुंब बेतानियान जियेतालें. जेरुजलेम देव टेंपलाच्या जावन बेतानियाक काली 2 मैलां वचोन आतां तांची भुरगीं 2 मैलां म्हणटना भुरगीं मात व्हडां लेगून बस जायचेच नाल्यार कार म्हणी आगी रिक्षा म्हणी जायचेच त्या वेळार चलोन येचें आशिल्लें. आनी जेजू शनवारा दिसा साबात असो दीस आयतारा आनी सोमारा दिसा सिनोगान शिकयतालो आनी सांजेर वचून मार्ता मरी आनी लाजराच्या घरा रावतालो. ताका मोगाचें घर तें त्या घरा तो भेट दितलोच. भेट दिवची कितली गरजेची आमच्या सैऱ्या दैऱ्यांक आमी कितली भेट दिता. एक काळ आसलो आमी रजे मेळिल्ले कुठल्या आबागेर आनी व्हडली मायगेर धांवतले हांव थंय गुड्यार कर्णां काडचीं खावचीं फडकळां खावचीं न्हंय आसल्यार धाकटी थंय वचचें न्हांवचें. आज भुरगीं नात आशिल्लीं एक या दोग खंय वचोंक ना. टिविशन रजेंत टिविशन भुरग्यांक टेन्शन जाल्यार व्हडलें टिविशन जाय. म्हज्या पुतान फर्स्ट इयर जाय म्हज्या धुवेन फर्स्ट इयर जाय व्हडलें काम मेळ्ळा जाय तें इंडियाचे भशेन चिंतिना हांव. कॅनडांत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया आतां आनी लंडन असलें चिंताप पूण अंकलाक पळोवंक वचोंक आतां टायम ना आबाक पळोवंक वचोंक टायम ना आंटी कोण गोतूच ना असलो काळ आयला. पूण जेजू भेट करतालो कोणाची ताच्या इश्टांची भेट करतालो तांगेर रावतालो. जेजू भेट करतालो पिडेस्तांची देखून तो सिमांवच्या मांयक सरशीन गेलो तापान ती न्हिदल्ली तिका ताणें उठयलें. जेजू भेट करतालो प्रायस्तांची आनी तो आमकां विचारता भेट करूंक बंदेंत आसलेल्यांची कश्टांतल्यांची निर्गतिकांची कोणूच विचारतले नातले तांतल्यांची. आयच्या ह्या प्रसंगात हांव आमी जोडचो एक विशय कितें म्हळ्यार आमी भेट करची चडय जाय उणी करची न्हय. आजकाल मोबायल आयला कालें आसल्यार मोबायलार उलोवन अखेर करता हांव. मोबायलार उलोवचें आनी भेट करच्याक फरक आसा. वर्सांत एक बोटी म्हणी आमच्या सैऱ्या दैऱ्यांची भेट पयलें व्हडलें फेस्त म्हण नाशिल्लें आनी फेस्ता दिसा पुरा बाप्पू मावश्यो आब व्हडली माय आसल्यार ती येताली तांकां 7-8 घरां वचोंक हांगा इल्लेशें जेवताली थंय इल्लें जेवताली उदक कडेन पियेताली अशें करना सगळीं घरांनी वेताली आनी सकाळीं आयल्यार सांजेर घरा फाटीं पावताली. आतां पुरसत ना. पुताक थंय धाडला दुवेक हांगा धाडलें घोव थंय गेलो बायलान एक कडेन 4 घरां जालीं न्ही मागीर आमकां पुरसत ना. येवच्या वर्सा पळया भेटेचें महत्व कितें म्हणून आयच्या सुवार्थेंत आमी जोड शिकया. मार्तागेर गेल्ल्या वेळार कितें घडलें. मार्ता आनी मरी दोगां भयणी
एकली रांदच्यान बारी हुशार, बरें बरें रांदता आनी रांदप म्हळ्यार आमकां खुशी जाता. बरें रांदल्यार दुसरे फावटी या म्हण जाता. आज काय बरें आसतलें काय कालें केलां कोण ना पत्राडे पत्राडे घे दुकरामास थोडे बारी बरें रांदतात, घरा येतनाच परमळटा. अशें बरें रांदप कोत्ता आसल्या कुडलें त्या मनशाक बरें पसंदी करतात. अशें मारता रांदताली मात न्ही, सेवा करताली, बरें करून डिशान दवरताली, बारीक आयिल्ल्या कुडले सत्कार करताली, च्या कापी खलें जाय तें दिताली. बरी एक क्वॉलिटी, गुड क्वॉलिटी शी हॅड ऑफ सर्वीस. कशें हेरांक सेवेद्वारे संतोष भरीत करचें म्हणलें ती जाणा आसली. आनी एकली तिका भोवशें रांदूंक सारकें येनातलें कोण ना, कांय घालूं ना तूं पळयत पुस्तकान त्या विशयांत. पूण थोड्यांक तितकेशे आळशी आसतात न्ही. घरा तुमकां कोत्ता न्ही सगळ्यां भुरगीं एकतलेक आसनात. एक एक भुरगीं रांदूंक हुशार आसतात, एक एकलीं कामांत हुशार आसतात, मागीर तिगे बड्डे आसतात, मागीर थोडे मोबायल पळोवनच्यान चड हुशार आसतात, तसलें पुरो आसता. आनी एकली मरी तिका बरें हें करून आयकचें खबरो न्ही, खबरो आयकल्ले विशय ना तो. तिका आयकचें देवाचें उतर, जेजूच्या तोंडांत जावन येवची बरीं उतरां ताणें ती दिवची ती शिकोण हें तिका आयकोंक मन आसलें. आनी त्या देखून ती मरयेची ती जेजूच्या पांयांदळा बसून तिका ताका आयकताली, ताचे लागीं उलयताली, समजणी जोडताली. आनी हें सकट आपणाच्या जिविताच्या बदलावणे गरज म्हूण ती चिंतताली. तेय बारी गरजेचे. खाली पोटां केल्यार पावना, पोटाक जिबेक रुचत आमकां केल्यार पावना. आमी बरें करीत जाय जाल्यार आयक जाय आनी उलय जाय. थोडे आसात उलोवच्यान इतले हुशार की ते आयकूंकूच आयकनात. एक शब्द उलयल्या जाल्यार मागीर 4 शब्द ते उलयतात. फोन केल्यार पुरो कशी आसाय, बारी बरी आसा, हांव पोर हांगा गेल्ली थंय गेल्ली लंडन पास्क पुस्क जाल्यांच. मागीर फोन आमी आयकून रावचे, आमी आयकचें. आयकोचो गूण बारी गरजेचो. उलोवचें उणें करीचें, आयकोचें इल्लें चड करीचें. कित्याक म्हळ्यार मालगडी प्रायवंत आसात तांकां आयकोंक कोणी नात. तांचे लागीं वचून बसल्यार आनी एक शब्द सांगल्यार पुरो ती कितलेंय उलयतात. तांचें आयकचें, उलोवंक अवकाश करून दिवचें. आनी अशें मरी तिचे थंय आशिल्लो गूण आयकोचें, चड आयकताली, उणें उलयताली. आमकां आनी एक संदेश मेळटा. आमच्या जिवितांत आयकोचें आमी चड करया, उलोवचें इल्लें उणें करया. आनी उलयल्यार इवडनी बरें उलया, हेरां विशीं खबरो सोडया, पवित्र पुस्तका विशीं उलया, जाणवयाचीं उतरां उलया. आनी अशें आमचें जिवीत बरें करून घेवया. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या पयल्या वचपातावन आमी जोडचो विशय जावन आसा जिविताची बदलावण. आनी त्या वेळार देव आमकां निनिवे घराक राखलेल्या भशेन राखतलो आनी सांबाळटलो. आयच्या सुवार्तेतावन आमी गरजेवंतांची भेट करुया, सेवेच्या मनोभावान मारता बरी जावया, हेरांक आयकोच्या खातीर मरये बरी जावया आनी जेजून भेट केल्ल्या भशेन हेरांची भेट करया. असले गूण आमचे थंय आसा करच्या खातीर या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. आमेन. Abraço, o tão tchau.
म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचें हें बलिदान सर्वद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या इतल्या पवित्र देवा सरस्वती म्हणून घे. प्रेतीच्या बापा, तुजे परजेचो हो यज्ञ मानून घे. सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या ह्या दिसा तुजे महिमेक आमी तो भेटयता. ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गवळ्या बराबर आमचे दिसा दिसाचे जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर यज्ञ जावं दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदरा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव फावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबड तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजूची बंजा, जेजू नव्यान येतलो.
बंद जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो बुंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन आमी मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पौल आमच्या गुळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरे देवाचे माये सांगाती बगेवन जुजे तिचो पती बगेवन धर्मदुतां बगेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन सुमया जेजू क्रिस्तान आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्वां सांगाता म्हणया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्र एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजभरकी पदवानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मार्ता आनी मरियेची भेट केल्लो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी सोमेस्तां सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना कोण तुज्या उतरांत भलायकी मेळटली
घेऊन खावायला वाट तुझी पळेव रावला दर्शन तुझे घेऊन खावायला वाट तुझी पळेव रावला रास्तू कर्या बेडरा प्रार्थया भोव मोगाळा बापा सांजू हांव पॉल तुज्या भक्ताचो उगडास करून या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो या कालत्या उंड्या आनी दाखवायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां तेंचो सरकार कोणानी न्हय पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळ्ळें अशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सोवे आसो आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं मिसाचें बलिदान संपलें वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां देवाचे वडुकार प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र उकरिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूं आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्लें बरी आमी पाळूं एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमचीं कुटुंबां मोगाचीं सेवेचीं आनी एकवटाचीं मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाच्या न्हू सांजू हांव पावल दुसऱ्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आम्हा सर्वांक जालां देवाक जावं अर्गां आनी वगळाप
विजिटींग विजाचेर दुबय पावल्ल्या एका चल्याक बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. लो BP जावन ICUंत आसली आतां बरी जाल्या देवाक अर्गां दिलां. एका स्त्रियेक मुंबईंत काळजाघात जावन ICUंत आसली आतां बरी जाल्या. मेळिल्ल्या सर उपकारां बेसांवा खातीर तेगां जाणांनी अर्गां दिल्यांत. पेंकडादूक गूण जाल्या मोतीक समाधान मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. OET एग्जाम पास जाल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. तशेंच साबार बरेंपण तुमकां ह्या संताच्या विनोवणे मुखांत्र जालां. देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या संताच्या जिणी बरी आमची जिणी मोगाची सेवेची आनी राजी संतानाची जावं दी म्हूण प्रत्येक रितीन मागया. उबी रावात. बो काकुळदार बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दितांव. तुजी दैवीक काकुळत आमी वर्णितांव. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासतांव. ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागतांव. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आमा पासो देवा लागीं विनंती कर. हे बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्रत्वाच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संतान तुज्या जिवितांत परजडली. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची गालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोग कर. तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमची दीस उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावं आज आमी मागच्या गरजेन. देखून बसा. जायतीं त्या सावां घेवन ह्या पून तळार आमी आयल्याव. सबारांनी तांची त्या सावां हांगासर बॉक्सान घाल्यांत ती आमी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या रेलिकेच्या पांयां तळा समर्पून दिल्यांत. तस्सो आमचो बागेवन सांत तुमचे खातीर तुमच्या त्या सावां खातीर देवा लागीं विनंती करून तुमी जें कितें पातयणेन बावडतान मागलां तें सगळें तुमकां दिवन दी म्हणलें आमचें खालतें मागणें. स्कॅनिंग रिपोर्ट बऱ्या तरान येवंक भलायके बरीत भुरगें फावो जावच्या खातीर मागलां. शॉपाक डोर नंबर मेळच्या खातीर कुटुंबांत पती पत्नी मदें झगडें रावून एकवटान आनी शांतीन जियोवच्या खातीर मागलां. एका चल्याक शिकोवंक गेल्ल्या जाग्यार पार्ट टायम काम मेळोवंक. एका जोड्याक संतोश बरीत लग्न जिवीत जियोवंक कुटुंबांत एकवट आसा जावंक. नव्या घरा खातीर एका स्त्रियेन नकारात्मक चिंतपा जावन आनी वायट जावन तिका बरेंपण मेळच्या खातीर मागलां. बरें काम मेळोवंक तेगां जाणांनी मागलां. एका कुटुंबाक सदांच बऱ्यापणान सांबाळच्या खातीर मागलां. मुंबईंत बरें घर फावो जावंक सोमेस्त पिडेस्तां खातीर मागलां. एका जोड्याक बऱ्या भलायकेंत राखून व्हरच्या खातीर मागलां. टेबल टेनीस खेळांत एकल्याक जैत मेळच्या खातीर मागलां. एकल्यान ताच्या आवय बापायक काल जावन जियोवंक. दोगांक मोबायल आनी टीव्हीच्या चड वापरांतावन सुटका मेळच्या खातीर. शुगर BP गूण जावंक. 7 जाणां नात्रांक शिकपांत जैत मेळोवंक. कुटुंबांत तेर्स मागणें म्हणोवंक आनी देवाचपणांत जियोवच्या खातीर. भुरग्यांनी कुटुंबाचो सांजेचो तेर्स बरो कर म्हणोवंक. एका चलयेक भायल्या गांवाक वचोंक अवकाश मेळोवंक. परीक्षा बऱ्या रितीन बरोवन बरें मार्क्स मेळोवंक तेगां जाणांनी मागलां. एका तरणाट्यान जिवितान सुटसुडीत जावंक. कामाच्या जाग्यार उर्बेन काम करूंक आळसाय सांडूंक आदार मागला. एका स्त्रियेची BP नॉर्मल जावच्याक कुटुंबांतले समस्या परिहार जावंक मागलां. एकल्यान पयशे दिल्ले पाटी मेळोवंक मागलां. एकल्याक डिप्रेशनांत जावन बरें जावंक. इंटरव्यू पास जावन बरें काम मेळोवंक. दोगांची कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर मागलां. दुवेक बरी सैरीक सुनेक बरें काम मेळोवंक. मायग्रेनाच्या समस्यांत जावन परिहार लाभोवंक. कश्टां समस्यांत जावन सुटका लाभोवंक. परगांवांत आसल्या भावांक
बऱ्या भलायकेंत सांबाळ म्हूण मागलां. कुटुंबाच्या संद्यांनी एकामेका एकवट समाधानान जिवोंक दोगांनी मागलां. कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण रुता जावच्या खातीर मागलां. एकसूरपणाक आनी ओत्ताडांत कश्टोवच्या एकल्याक बरेंपण मेळोवंक, पुताक बरें काम आनी सैरीक मेळोवंक, एकल्याक दुबय वचोंक आनी काम मेळोवंक मागलां. एका दादल्याक आर्नियाच्या समस्येंत हांव पर्याय मेळोवंक, एका वर्सांत हांव कुटाम सोडून गेल्ल्या एका तरणाट्यान पाटी कुटुंबाक पावच्या खातीर मागलां. नात्रांनी बरें शिकोवन बरो फुडार मेळोवंक, दोगांनी काजाराच्या सक्रामेंता मुखांतर कुटुंबा जिवीत आराम करूंक आजच्यो सर अडकळी निवारच्या खातीर मागलां. 4 म्हयन्याच्या भुरग्याक हार्टाचे समस्येंत हांव बरेंपण मेळोवंक मागलां. 13 वर्सां उपरांत फावो जाल्ल्या भुरग्याक ताचो स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर मागलां. तरणाट्या भुरग्याचे जिरवणेचे समस्ये परिहार जावंक, ताका बरी जिणये सांगातीण मेळोवंक, काजारी जिवितांत कश्टोवच्या एकल्याक बरेंपण मेळोवंक, जावयांचे व्यापार बऱ्या रितीन जावंक, रीण फारीक जावंक, बेंजार मदीं भायर पडिल्ली पाटी मेळोवंक, ऑपरेशन जाल्ल्या आतांची दूख सारकी जावन काम करूंक साध्य जावंक, पांयांची दूख गूण जावंक आनी बरी न्हीद पडोवंक, पांयांची कठीण दूख ऑपरेशन नासतना बरी जावंक, जावयान वडिलां सांगाता मोगान जियोंक, एकलो भाव किडनेच्या समस्यांत हांव कश्टोन आसा, ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर, एका तरणाट्याक जर्मनींत बरें काम मेळोवंक, एका भुरग्याक बरेंपण मेळोवंक, इस्कोलाक वचोवंक ताणें साध्य जावच्या खातीर मागलां. अशेंच जायती मागणी त्या सावां घेवन हांगासर आमी आयल्या. आयच्या दिसा आमी प्रत्येक रितीन इस्रायल आनी पालेस्तिनांत झुजा वरवीं कश्टोवच्या सर भावा भयणीचो उडास काडन तांचे खातीर जुवांव पावल दुसऱ्याची प्रत्येक विनावणी तांचे खातीर मागया. थंयसर आराम जाल्लें झुजू बेगीन संपोवन शांती समाधान रास जावन आमच्या सर भावंडांक थंयसर सुरक्षिताय आनी बरेंपण लाबोवन दी म्हूण कलत्या काळजान आमी मागया. तूं आमकां भाव येवकरीस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संत भक्ता संगी सर्गींच्या राजा तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकाणू आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नेहमी आमचे शिकलेल्या लक्षिता तसे आमचे पदकां बगोस नियमकां ताळ्ळे दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी ते तूं सुदेव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. सुमयाचे नवी आमचो आधार ताणे रचला सगळी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गेंच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरें तुजो सेवक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन बगोवंक आनी भवार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमच्यो सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजे कशें वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोचो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. आमेन. भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून
सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा. ताचे देखीन संतेपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगोवंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो. मोगाच्या न्हू परत तुमचो आमी उपकार बावडता. ह्या पुनशेताक तुमी हांगासर आयल्यात. तसो आमचो भाग्यवन जुवांव पावल दुसरो तुमी केल्ल्यो विनवण्यो मानून घेवन दी आनी जें कितें बावडटान तुमी ताचे मुखांत्र मागलां तें तुमकां मुखल्या दिसांनी देवा मुखांत्र फावो जावं दी म्हणलें आमचें हर एकल्याचें मागणें. आयच्या ह्या संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्था बरी शिकोवण दिवन सोम्याक सदांच आयकोंक ताची भेट करूंक एकामेकाची भेट करूंक कुटुंबांत आमकां उलो दिल्ल्या मनादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा जेवणाक कुमोक दिल्ल्यांक तशेंच मुड्दोम दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतले. हांव मनादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापांनी ह्यो वाती वांटूंक हांव तांच्या लागीं उपकार मागतां. आयच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमोक केल्या रोनी डिसोजा आनी कुटाम भाग्यवंत कुटुंबा वाडो तांचो आमी मनापुर्वाकी उपकार बावडटा. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमचो पात्रोन सांत विशेश रितीन आशिर्वादां वतून दी म्हूण आमचें मागणें. तशेंच आयच्या दिसा मुड्दोम दिवनी आमकां जायत्यांनी कुमोक केलां तांचोय आमी उपकार बावडटा. मॅकलिन डिसोजा, विनिता रॉड्रिगस, कस्टोडियो फर्नांडीस, हेलेन लोबो, हेनरी डिसोजा, एलन नताशा फर्नांडीस, मेलिशा डिसोजा, जुलियाना कुटिन्ना, क्रिस्टीन डायस, हेलेन लोबो हांचो आमी काळजांतावन उपकार बावडटा. आमचो पात्रोन सांत तुमचे खातीर आनी तुमच्या कुटुंबा खातीर बेसांवां जेजूतावन मागोवन धाडून दी म्हणलें आमचे हर एकल्याचें मागणें. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. Raso, terbang serman balo, Karnatram tu apur baeso, Kutmak tu bodraso, terbang serman balo. Sri Suri povisa beso, Krista dar bugdo pulo dillo, Yukari saso mokshi kailo. Tumbagewon morieso, Krishkoni kovisa beso, Krista darukro pulo dilo, Yukari saso mokshi kailo, Tumbagewon morieso, Magibon subang palusro. Serwang serman walo, Karnatram tu apur bae
पाटलाव करूंक प्रेरण तूं बोक्सांनी जोडच्याक आमकां आदर्श कुटुंबांनी एकवट जोडच्याक कारण तूं दैवीक आपुलकीचो व्हड भक्त तूं क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक प्रेरण तूं बोक्सांनी जोडच्याक आमकां आदर्श कुटुंबांनी एकवट जोडच्याक कारण तूं दैवीक आपुलकीचो व्हड भक्त सर्वांक सन्मान वालो कर्णाट्याक तूं आपुल मायेचो कुटुंबाक तूं बदराचो सर्वांक सन्मान वालो मुखार पुता सोवे आमकां बऱ्या आशिर्वाद देव आमकां मागे वंसवाम पावल दुसऱ्या आम्हा बसून विनंती कर मागे वंसाचे सुरवेन देवा आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमेन.